नमस्कार येवकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। कोरोना व्हायरस 48 देशांनी पातळ्ळो 80,000 मायज केशी 3,000 गेले भारतातूय अलर्ट। केंद्रीय टीमीन घेतलो गोयचो नाकाबंदीचो नियाळ दुबावित क्रूज पर्यटकांक एंट्री बंद। जपानातल्या क्रुजावयल्यान एअरलिफ्ट केल्ल्या 119 भारतीयांत 51 गोंयकार फुडले 15 दीस दिल्ली वैजकी देखरेखी खाला थंयसावन मेडिकली क्लियर जाल्या उपरांत गोंयांत फॅमिली सरकाराच्यो उपकारी। मेर्शेचो पंच प्रकाश नायक आत्महत्या प्रकरणात आरोपी विल्सन गुदिन्होक धपको हायकोर्टान न्हयकारलो। विल्सनाक अटकपूर्व जामीन पुलीस अटक करूंक मेकळे। झेडपी वेंचणुकांचो रंग लागलो चडपाक। बीजेपीन जाहीर केले 18 झेडपी उमेदवारांचे पयले लिस्ट। उमेदवारी अर्ज भरपाच्या पयल्या दिसा सावन अर्ज भरपाक सुरू। आनी सरकार मामलेदार बीडीओ कडल्यान आयिल्ली अर्द चालीक लावपाचो अधिकार पंचायत सेक्रेटरी गोवा फॉरवर्ड म्हणटा कोणाकूच विचारिनासतना मंत्रिमंडळाक दाखयनासतना काडला परिपत्रक। कोरोना व्हायरस 48 देशांनी पातळ्ळा भारतातूय अलर्ट। केंद्रान राज्यांनी टीमी धाडून व्हायरसाच्या नाकाबंदीचो नियाळ सुरू केला। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या जोड सचिवान बिरेस्तारा गोयचे वेवस्थेचो रिव्ह्यू घेतलो। पहिली बसका दाबोळे विमानतळार एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन जाली। दुसरी जीएमसीत क्रुजान दुबावित पर्यटक आयल्यार तांकां एंट्री ना म्हणून गोयचो आरोग्य मंत्री सांगता। कोरोना व्हायरस आतामेरेन 48 देशांनी पातळ्ळा। आतामेरेन 2,800 मायज लोक चीन आनी हेर देशांनी मेळून मेल्यात। 80,000 मायज लोक इन्फेक्टेड। हे फाटभुंयेर केंद्रान राज्यांनी आपले अधिकारी धाडून राज्यां स्क्रीनिंग आनी बाकीच्यो गजाली कश्यो करतात ताचो नियाळ सुरू केला। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचो जोड सचिव अलोक सक्सेना ब्रेस्तारा गोयच्या वेवस्थेचो रिव्ह्यू घेतलो। ब्रेस्तारा दाबोळे विमानतळार दोतोर अधिकारी आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेची सक्सेना बरोबर बसका जाली। ये मुझको मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से आया हूँ और जो मुझे भेजा गया है यहाँ पर इसलिए कि स्टेट में जो कोरोना वायरस का रोकथाम के संबंध में जो कार्य हो रहा है उसमें स्टेट को मदद करना, देखना कि यहाँ पे सब काम ठीक से हो रहा है। देखिए इतना बड़ा देश है 130 करोड़ लोगों का, उसमें अभी तक हमने इसको रोक के रखा है और ये स्प्रेड नहीं होने दिया है। उसकी वजह यही है कि सब राज्य मिलकर कार्य कर रहे हैं। गोवा में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। केंद्र घालून दिता त्यो सगळ्यो गजाली गायडलायन्स गोय पाळटा म्हणून आरोग्य मंत्री सांगता। सेक्रेटरी हेल्थ आनी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचे डायरेक्टर आनी तेजे भायर मिस्टर अलोक सक्सेना एडिशनल सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आयज कोरोना व्हायरस जे आहा हे कोरोना व्हायरसचे बद्दल आमची हांगा फूल फ्लेज मिटींग जाली एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आनी आमचे फूल हेल्थ डिपार्टमेंट आनी आमी जे कितें पावलां घेतलेले आसा गोंय राज्यात आनी गोंय राज्यात जे कितें केंद्र सरकारान जे दिल्ले आसा ते तरेन आमी योग्य तरेचे पावलां घेतल्या। बोटींतल्यान बी ट्युरिस्ट आसता त्यांनी ते वेगळे तरेचे गायडलायन दिल्ले आसा की चायनाच्यान जर कोण येतात तसल्या ट्युरिस्टांक आमी गोंयांत भितर घेवपाचें ना। आनी तरी बी ते खूश आशिल्ले जे तरेचे अरेंजमेंट गोंय राज्यान आमी केल्ले आसा आनी अवेरनेस आमचो प्रयत्न आसतलो करपाक। ते आतां चिकाली हॉस्पिटल आयसोलेशन रूम आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान मिटींग घेवन इतर काही गोष्टीचेर चर्चा जातली। क्रुजान दुबावित पर्यटक आयल्यार तांकां एंट्री ना म्हूण खंय नवी गायडलायन आयल्या। ब्रेस्तारा सांजे उसरा जीएमसीचो डीन, गोयची आरोग्य सचिव, दोतोरांची जोड सचिव हांची आलोक सक्सेना बरोबर जीएमसीत बसका जाली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कोरोना व्हायरसान धुमाकू घाल्ले चीनांतले वुहान आनी जपानांतल्या क्रुजावयल्यान भारतीय आनी गोंयकारांकूय एअरलिफ्ट करून बरे भशेन दिल्ली। जपानाचे डायमंड प्रिन्सेस क्रुजावयल्यान 119 भारतीयांक हाडल्या, तातूंत तारवटी धरून 51 गोंयकार। सगळे गोंयकार दिल्ली पावले। फुडले 15 दीस वैजकी निरीक्षणा खाला। थंय क्लियर जाल्या उपरांत गोंयांत तांच्यो फामिली गोयचो एनआरआय आयुक्त आनी मोदी सरकाराच्यो उपकारी। वहाँ से हम आज 124 पैसेंजर्स को वापस लेकर आए हैं। इंडियन एयरफोर्स की सहायता से हम वुहान से और 112 पैसेंजर्स को वापस लेकर आए हैं। ये 76 इसमें भारतीय हैं और 36 नेशनल्स हैं जो बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूएसए और
मडागास्कर के हैं। जो लोग जापान से आए हैं उनको हमारा जो मनेसर में आर्मी कैंप है वहाँ पर रखा गया है, और जो वुहान से आए हैं उनको सबको आईटीबीपी फैसिलिटी जो हमारी छावला में है वहाँ पर रखा गया है। जपानांतल्यान एअरलिफ्ट केल्या तातून एक गोंयकार धनस्थ रायकर चिंचणीचो ताचो भाव विवान प्रुडंटा कडेन उलयलो। जेन्ना 2 तारखेक कोरोना व्हायरसाचो डिटेक्ट जालो ते दिसा आमी दुसरे दीस वचून नरेंद्र सावयकाराक वचून सांगलें की थंय कोरोना व्हायरस डिटेक्ट जाल्लो आसा म्हणून, आनीक मातशें तुमी कितें हेल्प करचें म्हणून। सो नरेंद्र सावयकारान खूब हेल्प केलो आमकां, आनी आवट ऑफ द वे वचून देखून ताणें खूब हेल्प केलो, आनीक ताणें हाडपाक खूब बेगीन हाडपाक खूब तयारी केली। आनीक जशें आमचे नरेंद्र मोदीक आनीक एस जयशंकर तांकांय हांव खूब आभारी मानता। सो तांकां लागून आमचे इंडियन भाव आसात आनी कोण आसा ते सगळे बेगीन काल येवपाक पावले म्हण इंडियेक, आनीक आजय ते बरे मिलिटरी हॉस्पिटलांत ते बरें तेंगे ट्रिटमेंट म्हणल्यार अंडर डिटेक्ट चालू आसा। सो ताका खूब आभारी मानता ताका। कितले भुरगे आसा गोंयचे? 50-51 सुमार आसा भुरगे। सो सगळे बरे आसा खंय, आनीक 100 क्रॉस आसा ते टोटल सगळे बरे आसा, कोणाक काय इंडियना कोणाक काय त्रास जावना। आनी एनआरआयचो चेअरमॅन नरेंद्र सावय तांकांय हांव खूब आभारी मानता। जपानात क्रुजाचेर आडकल्ल्या गोंयकारांचो स्टेटस कळ्ळो, तांकां परत हाडपाची वेवस्था जावची म्हूण गोंयचो एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकारान जपानाच्या दुतावासा मेरेन पत्रव्यवहार केलो। की एडवायझरी जी इश्यू केल्या त्या प्रमाणे तांकां पयलीं 14 दीस क्वॉरंटायन करताले, आनी क्वॉरंटायन केल्या उपरांत मागीर थंयच्यान तांकां मॅन्डेटरी आशिल्ल्या कारणान तो प्रोसिजर कंप्लीट करून मागीर ते सगळे जाण आपल्या घरा पावतले। पूण म्हाका दिसता की आमचे गोंयचे जे भुरगे आसात भितर ती आमकां एक खोशयेची गजाल की ते सगळे जाण आपल्या फॅमिलीक परत मेळपाक शकता, आनी जे इन्फॉर्मेशन आसा तेजे प्रमाण खरें म्हणजे तशें इन्फेक्शन जें आसा ह्या व्हायरसाचें तशें कोणाक जावना, आनी ते सगळे जाण सेफ आसा। आपतेष्टांक बरे भशेन भारतात हाडले म्हूण तांच्यो फामिली सरकाराच्यो उपकारी 51 भारतीय दिल्ली मेरेन पावले। फुडले 15 दीस थंयच वैजकी देखरेखीत उरपाचे, थंयच्यान क्लियर जाल्या उपरांत घरा। सध्या भारतात पावले ते मोठे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मेर्शेचो पंचप्रकाश नायकाच्या आत्महत्येच्या केशीत आरोपी विल्सन गुदिनोक धपको। हायकोर्टान विल्सन गुदिनोचो अटकपूर्व जामीन न्हयकारलो। मरणा वेळार प्रकाश नायकान धाडिल्ल्या मेसेजीत विल्सन गुदीन आनी आनीक एकल्याचें नांव आशिल्लें। प्रकाशाक आत्महत्येक प्रवृत्त केलो म्हूण विल्सनाचेर आरोप। विल्सन म्हणटा ताका हे केशीत घुस्पायला। पुलीस आतां विल्सनाक अटक करूंक मेकळे। झेडपी वेंचणुकांचो रंग चडपाक सुरू। बीजेपीन पयले 18 उमेदवारांचे लिस्ट जाहीर केले। बाकीचे उमेदवार रोखडेच थारतले म्हूण अध्यक्ष तानावडे सांगता। ज्यांच्या कडेन झेडपीक उमेदवार ना ते विरोधक खंय आरक्षणाच्या नांवान बोवाळ मारतात। बीजेपी खातीर खंय प्रत्येक वेंचणूक म्हत्वाची। बिरेस्तारा झेडपी उमेदवारी घालपाच्या पयल्या दिसा कांय जाणांनी उमेदवारी अर्ज घाले। ऑलमोस्ट बऱ्याचशा मतदारसंघातलो प्रोसेस आम्ही पूर्ण केल्लो आसा, आणि ज्या भागात ते भागा भितर एक नाव आयिल्लें आसा, आणि आमकां ते नाव जिखूं शकता अशा तरेची जी नांवां आसात ती आज आमी हांगा जाहीर करतात। आमी सुरवातीकूच सांगिल्लें की 50 मतदारसंघ जे आसात, उत्तरेक 25 आनी दक्षिणेक 25, ह्या 50 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी आमच्या स्वताच्या चिन्हाचेर आसत की कांय कडेन अपक्ष असून ताका थोडे समर्थन असत, अशा तरेचे ह्या सगळ्याच मतदारसंघा भितर आमी निवडणूक लढयतले अशें आमी सुरवातीक क्लियर केल्लें आसा। त्याच हाचेर अजुनूय आमी तशेंच ठाम आसा। कशें जाता की भारतीय जनता पार्टी ही सदोदीत प्लॅन करून वेवस्थीतपणे निवडणूक लडोवपाचो सदोदीत प्रोसेस सुरू करता। काँग्रेसी भितर गोंधळ आसता सुरवातीच, कारण कशें जाता तेंचे लेजिस्लेचर विंगाचें एक म्हणणें आसता आनी तेंच्या पार्टीचो दुसरो हें आसता, डिसिजन आसता, आणि त्यामुळे त्यांचे कन्फ्युजन झाल्यानंतर एक नाका ते आरोप ते करपाचो प्रयत्न करतात। PSI सुनील गुल्लराक गोय पुलिसांनी शो कॉज नोटीस काढल्या। ड्रग्साच्या केशीत सुनील गुल्लराचे नाव आयिल्ले। गोवा पुलिसांनी ताच्या आड खात्या अंतर्गत चौकशी करून आता ताची सर्व्हिस कित्याक टर्मिनेट करची न्ही हें सांगचें म्हणून कारणां दाखय नोटीस काढल्या।
गुल्लराक डीआयजीक लेखी जाप दिवची पडटली. गुल्लर वैयक्तीक सुनावणेक आयलो ना जाल्यार ताच्या लेखी जापेचेरूय खंय प्रकरणाचो निकाल लागतलो. सरकार मामलेदार वा बीडीओ कडल्यान आयिल्ली अर्द चालीक लावपाचो अधिकार पंचायत सेक्रेटरीक दिवपाचे परिपत्रका वयल्यान गोवा फॉरवर्डान इश्यू केला. कोणाकूच विश्वासान घेनासतना मंत्रिमंडळा मुखार मांडिनासतना परिपत्रक काडला म्हणून आमदार जयेशाचो आरोप. केंद्राचो पैसो हाडूंक खंय गोंयच्या पंचायत राज कायद्यांत सारकी वेवस्थाच ना. आणि 2 दीस पयलीं इन इंटरव्यू विथ द प्रुडंट मिडिया तो सांगता की आमी जे लास्ट टायम जो सर्क्युलर कॅन्सल जालो ऑन द क्वेश्चन तुमी सर्क्युलर जो हाडलो पळय फ्रॉम द बॅकडोर की 4 फ्लॅटाच्या वयर फायल जर आसात जाल्यार ती पंचायतीक वयची पडटली. ती फायल ताका सर्क्युलर कॅन्सल करचो पडलो बिकॉज तेंच्यांनी खंयच्या रुलान हाडलो खंयच्या कायद्यान हाडलो तो एक्सप्लेन करूंक शकलो ना. सो नाव ही सेइंग दॅट टू इम्प्लिमेंट दॅट पर्टिक्युलर थिंग ही इज गोइंग टू कम विथ अ फूल फ्लेजेड लेजिस्लेशन इन द नेक्स्ट असेंब्ली. आता फुडले असेंब्लीक तो हाडटलो वी वील ऑब्जेक्ट इट आणि आम्ही सगळ्या ग्रामपंचायतीक सेन्सिटायज करतले की दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द ग्रामसभाज अँड डेमोक्रेसी एट द लोकल लेवल. कॅबिनेट मिटींग कोणाचे अप्रुवल नासतना कोणाक दुसऱ्या मंत्र्याक कन्सल्ट करनासतना कोणाच्या हितून वो मनमानी व्यवहार करीत तेंच्यांनी हो मेमोरंडम काडलो खबर ना म्हाका. सो वॉट एवर बेसिकली द मेमोरंडम सेज दॅट सेक्रेटरी हॅज द पावर टू इम्प्लिमेंट ऑल वॉट एवर डायरेक्शन कम्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट or from the मामलेदार or from the director of पंचायत. आता हे सगळे इम्प्लिमेंट करता आसतना जर सेक्रेटरीक पंचायत चलोवपाक जाय वाय यू नीड पंचायत बॉडी. केंद्राचो पंचायती झेडपींक खातीर खंय कितलोसोच फंड आसता मात गोंयांक ताचो कांयच उपेग जायना. गोंयच्या पंचायत राज कायद्यांत तशी वेवस्था आनी तरतूदच ना. नॉट अ सिंगल स्कीम सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम इज इम्प्लिमेंटेड इन गोवा. गोंयच्या सरकारान एक स्किमीचो फायदो गोवा गव्हर्मेंटाक करून दिलो ना. एक नॉट अ सिंगल स्कीम 29 स्किमा पैकी एक स्कीम गोवा गव्हर्मेंट राबयना. एवरीबडी इज अबाव 17. गोवा इज नील 0. तर इतलो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो पैसो जो दवरलेलो आसा सामान्य मनशाक लागून आमच्यो 191 पंचायत आणि तितून भितर थोड्यो पंचायत कंबायन ऑफ 2 विलेजीस सम प्लेसीस. सर मोर दॅन 200-300 पंचायत अश्यो 200-250 सुमार पंचायती आसा जो कंप्राइज ऑफ 193 पंचायत 193 पंचायत हेंकां ह्यो स्किमी अजून पावना. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. गोंयच्या माडाचेर स्पायरलीक व्हायट फ्लाय म्हणल्यार धव्या मुसाच्या रोगाचें नवें संकट. ह्या रोगान फाटल्या 5-6 म्हयन्यांत केप्यां वाठारांत चडूच तकली वयर काडल्या. नाल्लाच्या उत्पादनाक मोठो फटको बसला. ह्या रोगान सुरवातीक चुडटां पेड्ड्यार जातात. उपरांत नाल्ल कुसता. सरकार संबंदीत संस्थांनी लक्ष घालून नाल्लाचे उत्पन्न साल्वार करचे म्हणून मागणी. हो नाल्ल आतां पळय हांगा सगळे ताका अशे स्क्रॅचीस आसा. हे ते मायक्रोबेल इन्सेक्टाचे पयलीं जो रोग आयलो ताजे परिणाम. आनी हांगा पळयल्यार तुमकां अशें दिसता की हांगा होल जावन हे कुसपाक लागला. हे सेकंडरी इन्फेक्शन. पयलीं कितें जाता ती स्पायरल व्हायट फ्लाय जी आसा ती अशी एक व्हायट टिश्यू तयार करता हांगा पयल्या दिसती पडटा. आनी ताजे नंतर ते मागीर कितें जाता सेकंडरी इन्फेक्शन जाता. ते सॅप जे आसा ते भायर आयले कारणान हवेक जेन्ना ताचे कॉन्टॅक्ट येता तेन्ना थंय सेकंड इन्फेक्शन चालू जाता. आनी ह्या सेकंड इन्फेक्शन जातकीर हें कुसपाक लागता आनी तो नाल्ल मागीर झडटा. शेत भाटकारांक फकत सबसिडी दिवन उपेग जावचो ना. ह्या रोगाचेर ICAR सारकिल्या संस्थांनी संशोधन करचें म्हूण शेतकारांची मागणी. पण सबसिडी हें हाजे वेलें सोल्युशन न्ही. सबसिडी पेक्षा सरकारान पयलें म्हणटे सिस्टम जे आसा डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हाका पयलीं एक्टिवेट करपाक जाय. ICARाक एक्टिवेट करपाक जाय आनी हाजेर जातितले बेगीन सोल्युशन काडपाक जाय. आनी दुसरो उपाय टायम बींग किंवा थोडेशें रिलॅक्सेशन जावपा खातीर सबसिडी दिवपाक जाय. पूण सबसिडी पयलीं येवपाक जायना. पयलीं हाजेर उपाय जावपाक जाय. तो उपाय जालो जाल्यारच सर्वायव जातलें नाल्यार सर्वायव जावचें ना. त्या पासून आमगे मागणी कितें आहाय हे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन इंट्रस्ट घेतो एग्रीकल्चरान. आज तो तेमी सगळी सर्वे केले जायत ना माड 2 दिवंक पाडूं नाका. जेन्ना पळय 20 माड पडटाले त्या पासून मुगे मागणी चड ह्यो डिजीज बंद करचो. जेन्ना तो केलो ते भाशेन इन 2016 कितोय जा कीड सुण आनी गो सगळ्यांक फायदो जाता ते भाशेन. आनी आमगेली सगळी बायोडायवर्सिटी हांव म्हणा
एक केमिकल मारे आनी दुसरी बायोडायवर्सिटी मरता, दुसरो किडो मरता. हांव म्हणटा हो किडो फकत तेक खावपाचो आनी बरो इन सस्टेनेबल मेंटेन करपाक आमगे बायोडायवर्सिटी. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. मडगांवां नाल्लाच्यो धडो बांदपाचें काम साप्प बाबत चल्लां म्हूण शेडो कावन्सिलान वचून बंद उडयलें. मारुती मंदिरा लागसार इस्टर्न बायपासा कडेन काम चल्लां. बांदकामांत दाखयली पळय कॉन्ट्रॅक्टर खंय भलतोच आनी सबस्टँडर कच्चो माल वापरता. रेवेच्या जाग्यार खडयेचो पिठो तोवूय धुल्लो कसो आनी 9 कायली मिक्स करून फक्त 1 कायल शिमीट घालता. शेडो कावन्सील चवकशी मागता. फाटले कितलेशे दीस आमी हें काम पळयताले आनी हें काम जेन्ना एग्जिक्युशन चलतालें तेन्ना आमकां दिसून आयिल्लें की हांगा पयलीं सद्याक रेंव यूज करना, रिवर सँड यूज करना आनी यूज जाता म्हणटा तो मेटल डस्ट हो जो खडयेचो पावडर आसता आनी तोय जाल्यार एप्रूव्ड ना. एप्रुवल घेवचो पडटा हेजो डिपार्टमेंटाचो. आनी वर्स्ट म्हणल्यार प्रोपोर्शन इतलें हें आसा, सामकें लो ग्रेड आसा की 8 गमेलाच्यो खडी घालतात ब्लॅक मेटल, 5 गमेला हो पावडर घालतात आनी फक्त 1 कायल सिमेंट. 1 कायल सिमेंटाक ते 5 कायली पावडराच्यो आनी 8 कायली खडयेच्यो. आतां हो लास्ट मिक्स जेन्ना मारतालो तेन्ना वयल्यान आनी एकान खडी घातल्या म्हळ्यार 9 केल्यो. आमी तो मिक्सर बंद दवरलो आहा. आमी आतां तांचे कडेन ऑर्डर्सान मागतात, ऑर्डर जाल्यार मागता की ह्या मिक्सरांतलो सॅम्पल घेया म्हण, क्यूब घेया म्हण, तेजेर कळटलें म्हण. तेजे भायर इवन ऑलरेडी कास्ट केल्लें आहा भितर. लास्ट 1.5 or 2 वर्सां सुमार काम चलतालें तेन्ना ते ऑलरेडी कास्ट केल्लें आहा, तेजोय सॅम्पल घेया म्हण. पण हांगा कोणाच्या मुवमेंट जायना सॅम्पल घेवपाक. हेजेर दाखोवन दिता की हें कसलें काम चलता तें आनी सगळ्यांचें सामकें हें आसा म्हण तें इनवॉल्वमेंट आसा म्हण. आतां आमकां क्यूब हाडपा लायिल्ले आमी. हे क्यूब हाडटात आनी तो कॉन्ट्रॅक्टरच सांगता की हे क्यूब आनी खंयचे सायटी वयले म्हण, आनी खंयचे सायटी वयले हांगा पावले. म्हळ्यार हे क्यूब्स देखून करपाक कशें आसता, फक्त क्यूब करता आसतना बरी क्वॉलिटी यूज करपाचें आनी ते क्यूब्स तयार करतात आनी तेजे मागीर सर्टिफिकेट घेतात. सो आमी मागला की आतां जे मिक्सरां मिक्स आसा ताच क्यूब घेया म्हण आनी आमकां एक क्यूब दिया. आमी सेपरेट टेस्टींग करतात. पूण आजून हे असले सब स्टँडर्ड वर्काक इनवॉल्ड आसा तांचेर एक्शन जावपाक जाय. आमची मागणी, डिमांड आमचो. आनी आमी हांगाच सोंपोवपा ना. आमी त्या फोरमाक आमी आमचे कंप्लेन लॉन्च करतले. म्हळ्यार कितें आतां इवन कॉन्ट्रॅक्टराचो एक इंजिनियर आसपा पडटा, तो इंजिनियर ना. एक PWDचो WRTचो सुपरवायझर आशिल्लो पूण ताच्या दोळ्या समोर हें जाता सगळें. कोलवाळी पंचायतीन थंयच्या स्क्रॅप यार्डाचें इन्स्पेक्शन करून बेकायदेशीर कामां करता म्हूण फायन मारल्या. कांय स्क्रॅप यार्डांक बेकायदेशीर आशिल्लो भाग बडयात म्हूण नोटीशी काडल्या. स्क्रॅप यार्डांतल्यान शेतात कॅमिकल वता म्हूण कागाळी आयल्या उपरांत एक्शन. स्क्रॅप यार्डांत कामार आशिल्ल्या मायग्रंटा कडेन बोगस वोटर कार्डां आसा म्हूण सरपंचूच सांगता. आमी हांगा ग्रामसभेक इश्यू केल्लो की हांगा स्क्रॅप यार्डाचो तेच आमी इन्स्पेक्शनाक येयल्ले पंचायत थ्रू. आनी हांगा पळयत जाल्यार टोटल एरिया सगळी हितूनच जाल्या. कितें एक बारीक सुद्दां उजो पेटात जाल्यार फूल लोकांक सुद्दां भंय आसा. आदल्यो नोटीसी आसल्यो त्यो घेवन आमी जेन्ना ह्या कोलवाळच्या भागान ते स्क्रॅप यार्ड आसा व्हडले थंय गेले तेन्ना आमकां थंयसर दिसलें की शेतान कोणी टॉक्सीन सारके कॅमिकल सोडलेले आहा. ताका लागून फुडें वचून जर विचारपूस आमी केली जाल्यार ते 25 ते 20-25 लोक आसलेले पळय. तेन्ना आमी तांकां विचारलें बाबा तुमचे कडेन कार्डां आतां आनी कितें सगळें चाललें डिटेल. तेंच्यानी सांगलें हो अड्डो जो आहा रफीक खान हरियार तेचो आहा आनी तेजे कडून आमी ताका भाड्यार दिता म्हणून. आनी त्या मनशाक आमी चलयता ताका येताले तुजे कडेन हांगासलें कितें आहा तर आपूण येवपीचो आनी हांगा आमचे कडेन वोटींग कार्ड आहा. वोटींग कार्ड जर पळयता जाल्यार वोटींग कार्ड अशें केल्ल्या की सर्वे नंबराचेर केल्ल्या. वोटींग कार्ड मामलेदारान बी करपाचें पूण ते हावज नंबर आयला करपाचें. ते सर्वे नंबर केल्ल्या पूण इनलिगल जाता आनी तांकां आमी हांगासले म्हणून सांगपाक तांकां मागीर एक चान्स पडटा. दुसरी गजाल जे पळय हे अड्डे आहा तांकां आमी फायन मारलेले आहा. 2-4 म्हणजे खुबश्या अड्ड्यांक आतां फायन मारलेले आहा. आनी आमचे कडेन गोवा सायन्स सेंटरचो बूक आहा जे फायन मारल्या आनी फायन मारूनय तांकां आतां आमी थोड्यांक डेमोलिशन आहलें ते डेमोलिशनय तांकां दिलेलें. आनी तेन्ना आमी तांकां आयज कितें केलां तांकां फायन भरा म्हणून सांगलेलें आहा. परतून जर करीत जाल्यार परतून एक तांकां फायन आसतली. आनी खुबश्या अड्ड्यांक आमी डेमोलिशना काडलेलें आहा. तें आमचें काम चालू आहा. खंयच्याच खेळांत बरें येस मेळूंक जाय जाल्यार खेळगड्या बरोबर सपोर्ट स्टाफान 100% योगदान दिवंक जाय. सगळ्यांचे टार्गेट एकूच आसूंक जाय म्हूण ऑलिंपीक गोल्ड
क्वेस्टाचो CEO वीरेंद्र रस्कीन उलयलो. धेंपे कॉलेजीत दवरिल्ले ऑलिंपिक्स डावन द एजीस 2020 परिशदेंत ताणें खेळगड्यांक मार्गदर्शन केलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आयुष मंत्री श्रीपाद नायकूय आशिल्ले. Steve Waugh, for me, is not just one of the greatest cricket captains, but one of the greatest leaders across all sport. When the Australian cricket team won the 99 Cricket World Cup, Steve Waugh had a philosophy during that World Cup. Before the World Cup started, he gathered the entire Australian cricket team, not just the players, but the coaching staff, the support team, physio, trainer, nutritionist, mental trainer, the chef. He brought them all together and they made a promise that every single team meeting, every single training session, every single match, everyone would give 100% and then they would have no regrets. And I think for me that was a very powerful philosophy, because if every single member of his team gives 100% every single day, then it's very difficult to get beaten. If you're concentrated, if you're focused, I think we give it everything we have, then there's no need really to have regrets in life, and results will always take care of itself. We are well equipped with all the infrastructure which is required for the National Games. I invite all of you for the not only the inaugural function, but to participate in the National Games which are starting from the 20th of October in the state of Goa. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ TV ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटी लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.